उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवंत देवाचे मोर हाती घेवन उदेंतींतलो तो उठोन येतालो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या चौग देवदूतांक व्हडल्या थाळ्यान ताणें भोब मारून म्हणलें, नाका आमच्या देव सेवकांच्या कपलांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं, दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बादाक करिनाकात. आनी मोर घाल्ल्यांचो संख 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकले. इस्रायेलाच्या समेस्त कुळया मोदले ते. हें जातस कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकाजमो हांवें देखलो. तांतू सर्व देशां भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी काजरा थाळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या थाळ्यान भोब मारून म्हणटालो, तारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा थावन, तारान शेळये थावन. सिंहासना भोवती मालगड्या आनी 4 जिवियां भोवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत सिंहासना समोर साष्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करन म्हणाले, वो इथें आशीर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार, स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवा मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालन आसात ते कोण? ते खंय थावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेना धन्या, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार हेच ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा तें सगळें. संसार आनी तांतू वस्ते करतात तीं सगळीं. दर्यांचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या, न्हंयांचेर ताका थीर करून दवरला. श्लोक. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोंक कोण सकत? ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावोंक कोण सकत? नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलोलो, फटकीरपणाचेर आपले मन धरिनासलोलो आनी सोपूत घेवन पेल्याक फसयनासलोलो. श्लोक. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवंदारा देवाची नीत. असलो लोक ताका सोदता, तुझे मुखामळ पळोवंक सोदता जाकोबाच्या देवा. श्लोक. असली मनशां
तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. जुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना. मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्यां तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्यां जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातल्यां म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलोलो हर एकलो, जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिष्य ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परे तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात तीं कितली भागी. सर्गीचे राज्य तांचें. रुदान करतात तीं कितली भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली भागी. पृथ्वी जाताली तांचे दायज. देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी थानेतात तीं कितली भागी. तीं दादोशी जातालीं. दया दाखयतात तीं कितली भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितली भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निते पासत दगदने भोगतात तीं कितली भागी. सर्गीचे राज्य तांचें. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक, दगदने भोगूंक आनी सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दगदिल्यात. देवाचे उतर हे वाकांनी तुका क्रिस्ता.